आयचो आमचो मुद्दो आसा एज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नवीनच नियुक्ती जाला म्हजे त्या नात्यान हांव एक मेन मुद्दो रेज करता तो विमन सेफ्टी इशू इन गोवा म्हणजे रायझिंग क्रायम अगेन्स्ट विमन इन गोवा. सो आम्ही पळयला डे इन डे आउट पेपराचेर की महिलांच्या विरुद्ध जे क्रायम आसा नाल्यार जे अटॅक वायलन्स आसा ते खूप वाडलेले आसा. एक माझ्याकडे फिगर आसा जो हांव शेअर करूंक सोदता. आता आम्ही 2024 घेऊया कित्याक 2025 जस्ट आताच सुरवात जाल्लेली आसा. सो 2024चे फिगर घेत जाल्यार एक 365 केसेस रिपोर्टेड आसा. हे फक्त रिपोर्टेड केसेस हा. कितले तरी केसेस रिपोर्ट जायना मागीर विड्रॉ केले वता तेंचे FIRs घातले सुद्धा जाल्यार ते रिपोर्ट जायना. सो आम्ही हे 365 आणि तुम्ही 2023चो फिगर पळयात जाल्यार 288 केसेस रिपोर्ट जाले. 365 म्हणजे एवरेज काढत जाल्यार पर डे मिनिमम 1 ही केस रिपोर्ट जाता महिलेच्या विरुद्ध. एक रेप तितून वायलन्स डोमेस्टिक वायलन्स अदर काइंड ऑफ अब्यूज मॉलेस्टेशन हे सगळे भितून इन्वॉल्ड आसा. आणि ही जी केसेस आसा हितूंतली 106 ह्यो फक्त रेप केसेसांचो नंबर आसा. आणि प्रोविजन कितें आसा ह्या केसेसां खातीर म्हणजे आता एक रेप विक्टीम आमी कितली तरी केसेस हालींच्या तेंपान पळयला. एक जाले ते मेंटली डिसेबल्ड लेडी असली तेका गँग रेप केले आनी रस्त्यार उडयले. हेंका प्रोविजन कितें आसा सेफ्टी सरकारान प्रोवायड केला. आम्ही म्हणटली पुलीस स्टेशनान वचा नाल्यार आनी खंय वचा तुम्ही एक वन स्टॉप सेंटर म्हणून गव्हर्नमेंटान एक स्कीम काढलेली सम इयर्स बॅक की 2015 वन स्टॉप सेंटर ह्यो स्कीम म्हटलेली की 2 नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवान हे आसतले. साऊथ गोवान बायलांचो एकवट म्हणून एक ऑर्गनायझेशन NGO ती हँडल करता म्हणून सांगली. ती गव्हर्नमेंटानूच टेक ओव्हर केला आता. आणि नॉर्थ गोंयान उत्तर गोंयान ती GMCन वन स्टॉप सेंटर आसा म्हटलें. आता हे वन स्टॉप सेंटर केल्लो कित्याक की जेन्नाय बायलांक खंयचे तरी रेप विक्टीम नाल्यार एनी वायलन्स विक्टीम ती जर तांकां अप्रोच करता हे वन स्टॉप सेंटरान तांकां लीगल एड मेडिकल एड कावन्सिलींग सायकोलॉजिकल आनी कसले तांकां एड त्रास कितें जाता ते तांकां आपले थंय प्रोविजन मेळपाचें म्हणून. पण आता हे वन स्टॉप सेंटर फंक्शनिंगूच ना गोंयान. आमी पळयले जाल्यार खंय आसा तर एक सपोज काणकोणा रेप जालो जाल्यार तेजे हेल्थ मेडिकल चेकअप करपाक तेका साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवचें पडटा. वाय इज देयर नो प्रोविजन बाय द गव्हर्नमेंट और सरकार की आमी जेन्ना एक रेप विक्टीम खंयच्या तरी गांवांत घडले जाल्यार खंयच्या अर्बन हेल्थ सेंटर रुरल हेल्थ सेंटरान प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ते वेल इक्विप्ड आसूंक जाय असले केसीस हँडल करपाक. थंय ट्रेनिंग दिल्ले आसूंक जाय सगळ्यांक की आमकां असली केसीस जर बाबा खंयच्या गांवांत जाता जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं म्हणजे वॉट द विक्टीम इज गोईंग थ्रू इमोशनल ट्रॉमा आसता तांकां मेंटल ट्रॉमा आसता सायकोलॉजिकली तेंची कितें हालत आसता आनी त्या हितून तांकां आमकां साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडचें पडटा नाल्यार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. तितूनय सगळे प्रोविजन एकी कडेन ना. कोलॅबरेशन आनी कॉर्डिनेशन ना ऑफ पुलीस फोर्स ऑफ द मेडिकल टीम and other NGOs and other factors which are working for this. आम्ही खूपशे केसेस घेतले. आता एक म्हटले आम्ही हे गँग रेप जो झाला तो घेऊया. विक्टिमाचे कॉम्पेन्सेशना खातीर कितें प्रोविजन केला गव्हर्नमेंटान. हांव आतां मुद्दम काल बजेट सेशन जालो पास तितून महिलेच्या संरक्षणा खातीर सेफ्टी खातीर सीएमान कसलेच प्रोविजन करूंक ना. म्हणजे बायला तुम्ही म्हणता आम्ही महिला तुमकां फक्त इक्वल रायट आमकां वोटिंगाक प्रोवायड केले आनी तुमकां मतांक दिवन निवडून हारपा पुरतेच तुम्ही बायलांचो वापर करून घेता. महिलेच्या संरक्षणा खातीर कितें प्रोविजन केला. डिपार्टमेंट ऑफ विमन जे कमिशन आसा विमन एंड चायल्ड रायट्स कमिशन हांव जाणा चायल्ड रायट्स कमिशनाचेर एक कमिशनर अपॉइंट जावंक ना कॉन्स्टिट्यूटूच जावंक ना चायल्ड रायट कमिशन सिन्स द लास्ट 10 months. हांवें आत्तां इन्क्वायरी काडला जाल्यार 10 months जाले चायल्ड क्रायम्स सुद्दां कितले वाडलेले आसा. कमिशन तुम्ही बसयना आनी कॉन्स्टिट्यूट करना 10 महिने लागता कित्याक. एवरी डे काल सुद्दां पेपर ओपन करा आनी पॉक्सो एक्टच्या अंडर एक मायनरचे अब्यूज जाल्ले आसा मॉलेस्टेशन. सो खंय वयपाचें आनी विक्टीम कॉम्पेन्सेशन कशें मेळटा वेर द विक्टीम हॅज टू गो. कालचो जो बजेट पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता जे सीएमान फक्त महिलेंचे बद्दल इतलेच सांगला लाडली लक्ष्मी स्कीम टायमार मेळटली आनी कितली वाडयतली कितें अंगणवाडी वर्करांक कितें 1000 रुपया वाडयला
आणि आम्ही पळयले महिलांचे गृह आधार स्कीम एवरी मंथली खंयच्या 10 तारखेर काय कितें मेळटलें, पण हे आय वॉश कशें दिसना, हवेन विरगळणारी गोष्टी कश्यो दिसता. हेच्या पयलीं कितले टायमार पावलेले आसा. गृह आधार स्कीम अजून लोकांक मेळ्ळी ना. लाडली लक्ष्मी खातीर लायन्यो आसा तश्यो मेळ्ळेच ना टायमार. पण हितून मुद्दो मेन की विमन सेफ्टी खातीर प्रोविजन सरकारान करूंक जाय आनी तेका मेन इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय, जो दिवंक ना अजून पर्यंत. आनी आमचे वन स्टॉप सेंटर्स जे आमी पळयता तेजे फंड्स कशे येता. आता हे सगळे सेंटर आसता विथ डिपार्टमेंट ऑफ विमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. तेजे 60-40 पॅटर्नान रन करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. 60% फंडिंग कम्स फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट, 40% कम्स फ्रॉम द स्टेट गव्हर्नमेंट. पण हेजे खंय प्रोविजन तेंच्यांनी करून दिला की कितल्या विक्टिमांक अजून पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें आसा. कितले रेप विक्टिमाचे आमी केसीस आयकता. बजेटान जर आमी, माझी अशी मागणी आसा ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा कडल्यान आयज की आमी जे रायझिंग क्रायम्स इन गोवा पळयता, गोवा म्हणटू आख्खे इंडियेन एक क्रायम पर डे जाता. 365 केसीस म्हणजे रिपोर्टेड EPP. अनरिपोर्टेड कितले आसता. बिकॉज ऑफ शेम, बिकॉज ऑफ सायकोलॉजिकल ट्रॉमा कितली तरी बायलां म्हणटा आमकां रिपोर्ट करपाचे ना केसीस, आनी तेंचेर प्रेशर आसता ह्यो सेपरेट. सो गव्हर्नमेंटान माझे निवेदन आसा सरकारा कडेन, एक बिग अपील की सीएमान होम मिनिस्ट्री सारखी सांबाळपाची, एक बाबा विमन सेफ्टी खातीर कसले तरी एलोकेशन करपाचे फंड्सान. जर आमी स्मार्ट सिटी म्हटले, कॅमेराज काय खंयूच इन्स्टॉल्ड ना. सो कॅमेरा सगळीकडे आमी मागणी करता की इन्स्टॉल्ड आसूंक जाय. एस्पेशली सेक्लुडेड एरिया आसा थंय प्रॉपर स्ट्रीट लायटिंग जावंक जाय. म्हणजे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आनी बिल्डिंगे काडटा तितून खंय आमची सेफ्टी उरता महिलांची. वर्क प्लेस हॅरेसमेंट कितली जाता, खंय आसा तेंचे लॉज इन प्लेस की बाबा आमी होम मिनिस्ट्री सारखी हँडल करता. माझी मागणी आसा की सीएमान हितून सारको लक्ष घालचो. एक वन स्टॉप सेंटर जो आसता महिले खातीर तो पयली सारको हांगा डेव्हलप करचो गोंयान, वेर द विक्टीम, एनी विक्टीम कॅन गो एनी टाइम ऑफ द डे नाईट, आणि तांकां हॅरेसमेंट जावंक जायना. पुलिसान गेली काय अशी हॅरेसमेंट करतात तुमचे FIR फायल करपाक आनी केसीस कसली करपाक. सो हे वन स्टॉप सेंटर माझी मागणी आसा बेगीतल्या बेगीन घालपाचे. इवन चायल्ड रायट कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करूंक ना अजून 10 महिने जाले. ते कॉन्स्टिट्यूट करपाचे आनी कमिशनर बेगीन अपॉइंट करपाचो. आणि मागणी आसा सीएमा कडल्यान की जर हे तांकां आतां जमना, महिलेचो मुद्दो जर ते घेवचे ना, आमी आमची तयारी आसा एक नारी न्याय आंदोलन करपाची. आमी आयज अनाउन्स करता. आमी ते 1st वीक ऑफ एप्रिलान घेतली. इधर एप्रिल 1st 2nd 3rd आमी पळयतले कितें गुढीपाडवा आसा, ईद आसा, हे सगळे दीस पळोवन आमी अनाउन्स करतले. मोस्टली आमी वी आर प्लॅनिंग इट ऑन 3rd ऑफ एप्रिल. पण आमी हे आंदोलन करतले की आमच्या हक्का खातीर आमी लढो दिवपाक, विमन सेफ्टी खातीर सीएमान घेवपाचे गरज आसा, स्ट्रिक्ट स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. आनी ते जर जमना होम मिनिस्ट्रीक, आणि जर तांकां जमना महिलांचे संरक्षण करपाक, जो आमी इम्पॉर्टंट अविभाज्य घटक आसा ह्या सोसायटीचो, जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाचें आता. कित्याक होम मिनिस्ट्री इज कंप्लिटली फेल्ड, लॉ एंड ऑर्डर हॅज कंप्लिटली कोलॅप्स्ड एंड वी डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ CM बिकॉज ऑफ सच फेलियर. थँक्यू.